नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेता आणि अदिती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। फोंडेकवाडो पर्रा वाठारांत कामगाराचो खून केल्ल्या प्रकरणात दोगांक घेतले ताब्यात। खून करून दोगा साथीदारांनी काडिल्ल्यो फुज्यो। म्हापशा पुलिसेन केली कारवाय। म्हापसा पणजी राष्ट्रीय महामार्गार बस आणि दुचाकी मदीं जाल्ले भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चालकाक जाग्यारूच मरण। मस्कती कोल्हापूर आजरा वाठारांत जाल्ले कार अपघातात दिवचल हातुर्लेची वारकरी नशिबान वाटावली। मोगो पक्षात आमदार म्हणून निवडून आयले उपरांत पक्ष सोडपी आमदारांक परतून मेळचो ना प्रवेश। पयले टर्मात निवडून आयिल्ल्यान मंत्रीपद घेवच्या पेक्षा अध्यक्षपद स्वीकारून घेवचो अणभव। मंत्री ढवळीकरांची माहिती। बेळगांवच्यान गोंयांत बेकायदेशीर रितीन गोमांसाची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात दोगांक अटक। 6.75 लाख रुपयांचे सुमार 1930 किलोचे गोमांस केले जप्त। सोमारा सकाळची घडणूक तपास सुरू। शिरोडात धाड घालून बेकायदेशीर मडको घेवपाच्या प्रकरणात फोंडे पुलिसांनी दोगांक केली अटक। 3,360 रुपये रोकड, 2 मोबायल आणि एक कॅल्क्युलेटर केलो जप्त। तपास सुरू। आणि गोमंतक गौड मराठा समाज आणि उठा संघटनेचेर घाल्ले निर्बंध बेगोबेग काढात, नाजाल्यार गांवागांवांत वाड्यावाड्यार वचून 2027च्या वेंचणुकेत भाजपाक तयार करतले वातावरण। गावडे समर्थक आदिवासी फुडाऱ्यांची शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान। मोगो पक्षात आमदार म्हणून निवडून आयले उपरांत जे पक्ष सोडटात तांकां परतून घेवचे नात, तशेंच पयले टर्मात जो पक्षात निवडून येतात ताणें मंत्रीपद घेवच्या पेक्षा अध्यक्षपद स्वीकारून अणभव घेवचो असो निर्णय पक्षान घेतला अशें मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें। हेर पक्षांनी अशीच पद्दत आपणावची, ताचो फायदो गोंयचे उदरगतीक जातलो अशें ढवळीकरान सांगलें। ज्यो गोष्टी आमदार म्हणून पक्षात निवडून येता आणि पक्ष संघटने बाधक अशो गोष्टी ते करून दुसऱ्या पक्षांक उडी मारता, त्या विशीं मोगो पक्षान स्ट्रिक्ट डिसिजन घेतलां की आमी निवडून हाडिल्ले MLA म्हणून ज्या मनशाक आमी निवडून हाडल्या किंवा तांकां तिकीट दिल्या आणि ते आमकां सोडून गेल्या, तांकां परत आनी तिकीटूय दिवप ना आनी MLA दिवप ना। आणि हें करता जाल्यार आमी चेंज जर आमचो रूल करतले जाल्यार आमी AGM घेवन हें करचें पडटलें। जशें आमी आनी एक डिसिजन घेतलां, पयले टर्माक जो मनीस निवडून येता ताका पयले टर्माक मंत्री पद घेवचे पेक्षा ताणें चॅरमॅनशीप घेवप आनी बरें शिकप आनी मुखार बरो आमदार जावप अशें एक डिसिजन आमच्या फाटल्या गव्हर्नर बॉडी 2007 नंतर घेतलां। तें तशेंच आसा। तशेंच आनी एक डिसिजन अशें आसा की जो मनीस पक्षांत येता, पक्ष संघटनेत काम करता, निवडून येता आनी मागीर पक्ष सोडून वता, ताका परत आमी तिकीट दिना। कारण हें केलें जाल्यारूच राजकारण स्वच्छ जातलें अशें आमचें प्रामाणीक मत आसा पक्षाचें आणि त्या खातीर ह्यो गोश्टी आमी केल्या। आज मुख्यमंत्री एका पक्षांत आसा, हांव एका पक्षांत आसा, दोनूय तुमकां अशें आमी दिसता की आमी दुसऱ्या श्रीपाद भाऊ आसा एका पक्षांत आसा। काही मुख्यमंत्री जाले एका पक्षांत, ते पक्ष सोडून गेले। एग्जाम्पल इज पार्सेकर। जेन्ना तूं दिगंबर कामत दुसरें एग्जाम्पल, हें जेन्ना त्या पक्षान मुख्यमंत्री जाता त्या पक्षांत तरी ताणें रावपाक जाय अशें म्हाका दिसता। म्हजो पर्सनल हें, म्हाका टिका करपाची ना कोणाचेर, पूण म्हजो हो पर्सनल व्यू आसा, आमच्या MG पार्टीचो पर्सनल व्यू आसा। कारण MG पार्टीत प्रत्येक फावटी निवडून आयले नंतर पक्ष सोडून गेल्ल्यान MG पार्टीचें खूब नुकसान जालां आनी बरे मनीस आमचे पक्ष सोडून गेल्ल्यान चड नुकसान जालां। हातून बसून आमचें डिसिजन AGMान डिसायड करपाचें। AGM डिसिजन आसा आमचें आनी AGM जें डिसिजन घेता तें सुदीन ढवळीकर चेंज करूं शकना किंवा अध्यक्ष चेंज करूं शकना। बेळगांवच्यान गोंयांत बेकायदेशीर रितीन गोमांसाची तस्करी करपी प्रकरणात दोगा जाणांक रामनगर पुलिसांनी अटक केल्या। या कारवायेत 6.75 लाख रुपयांचे सुमार 1930 किलो गोमांस जप्त केला। सध्या पुलीस या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या मुखेल सूत्रधाराच्या मागार आसात। बेळगांवच्यान गोंयांत बेकायदेशीर रितीन गोमांसाची तस्करी करपी दोगा जाणांक रामनगर पुलिसांनी अटक केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बेळगांवच्यान गोंयच्या दिशेन येता आसतना पुलिसांनी तपासणी करपाक राव म्हणून सांगिल्लें आसतना लेगीत हो टेम्पो रावूं नाशिल्ल्यान पुलिसांक दुबाव आयलो।
तेन्ना रामनगर शिवाजी सर्कला कडेन हो टेम्पो आडवून पुलिसांनी या दोगा दुबाविता सयत सपूज्य 75 लाख रुपयांचे सुमार 1930 किलो गोमांस जप्त केले. सिद्धप्पा बाळप्पा बुदूर आणि राजू बाळू नायक अशी या दुबावितांची नांवां आसात. सध्या पुलीस या प्रकरणातलो मुखेल सूत्रधार अमोल मोहनदास या बेळगांवच्या तरणाट्याच्या सोदात आसात. काल जेन्ना रामनगर पुलिसांनी रामनगर जंक्शनाचेर एक मिनी टेम्पो हात दाखयलो आनी जेन्ना मिनी टेम्पोक तेंच्यांनी हात दाखयलो तेन्ना मिनी टेम्पो तांकां रावनासतना मिनी टेम्पोचेर ड्रायव्हरान पळ काडलो. त्याचो फाटलाक जेन्ना रामनगर पुलीस उपनिरीक्षक महंतेश नायक यांनी केलो आनी ताका आडयले तेन्ना ते गाडयेची तपासणी केली आसता तांकां भितर 1930 किलो गोमांस आसलेले. ते गोमांसा संबंदी तांकां विचारले जाल्यार तेंच्यांनी उडवा उडवीची उत्तरां दिली म्हणून तांकां दोगांकूय ताब्यान घेतले. आनी जवळ जवळ ते बाजार भाव आसा किंमत तेजी गोमांसाची 6,75,500 रुपया आसा. आनी ते गोमांस बेळगांवच्यान हांगा गोंयांत हाडटाले अशें म्हणून तेणें सांगलेलें आसा. गोंयांत तेजी विक्री मोठ्या प्रमाणांत आसल्या कारणान ते मडगांव विक्री करपा खातीर ते हाडटाले अशें तेणें सांगलेलें आसा. जेका ताब्यान घेतल्या तेंचें नांव आसा सिद्धप्पा बाळप्पा बुद्दूर आनी राजू बाळू नायक. हे दोगांय बेळगांवचे. आनी जो मुख्य सूत्रधार आसा जो गोमांस सप्लाय करपी तो अमोल मोहनदास हो राहणारो बेळगांवचो आसा. तेजी चवकशी करपा खातीर त्याचो तपास चालू आसा आनी पुलीस त्याचो शोध घेता. आनी जेन्ना अशें प्रमाणान मोठ्या प्रमाणान जेन्ना कर्नाटकाच्यान हांगा गोंयान गोमांस पावता तेन्ना असो प्रश्न निर्माण जाता की मोले चेकपोस्ट करता कितें. कित्याक आयज जर ती रामनगर पुलिसांनी जर गाडी हाडून आसलेली जाल्यार हे मोले चेकपोस्ट आयल्यान सहज रित्याक ते गोंयान पावता आसले. तेन्ना हेजी संबंदीत जे अधिकारी आसा तेणे मोले चेकपोस्टाचेर अशा गाडयांची कडक तपासणी करपा जाय अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेंच्यान एकनाथ खेडेकर. शिरोडा वाठारांत धाड घालून फोंडे पुलिसांनी दोगा जाणांक अटक केली. पुलिसांनी विशाल शिरोडकर आणि वैकुंठ शिरोडकराक अटक करून तांचे आड गुन्यांव नोंद केला. या कारवायेत 3,360 रुपये रोकड, 2 मोबायल आणि 1 कॅल्क्युलेटर जप्त केला. फुडलो तपास सुरू आसा. शिरोडा हांगा फोंडा पुलिसांनी सोमारा राती रेड घातली आनी थंय तांकां 3,360 रुपये, 2 मोबायल आनी 1 कॅल्क्युलेटर तेंच्यांनी जप्त केल्लो आसा. तशेंच विशाल शिरोडकर आनी वैकुंठ शिरोडकर यांचे विरुद्ध केस रजिस्टर केल्ली आसा. हांगा पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे गेल्या कांय दिसां पासून इलिगली मटको घेवपाचें काम सुरू आशिल्लें अशी इन्फॉर्मेशन मेळटकीर सोमारा राती फोंडा पुलिसांनी PI विजयनाथ कवळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली PSI कृष्णा गावस आणि त्याचे स्टाफांनी वचून थंय रेड मारली आणि हांगा आता फुडलो तपास सुरू आसा. पुणेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश चारी. उटा संघटना आणि गोमंतक गौड मराठा समाजाक प्रमाणपत्र दिवपाचेर घाल्ली बंदी काडपाची मागणी दोनूय समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. बंदी काढली ना जाल्यार वाड्या वाड्यार आणि गांवांनी वचून भाजपा सरकारान आदिवासी समाजाचेर केल्ल्या अन्यायाचो पाडो वाचतले म्हणून गौड मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांची शिटकावणी. गोमंतक गौड मराठा समाजाचेर सरकारान प्रमाणपत्रां दिवपाक बंदी घातल्या. ह्या निर्बंधाक लागून समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे बरेच लुकसाण जातले. तेन्ना सरकारान हे निर्बंध काडून उडोवचे अशी मागणी गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. तशेंच हे सरकार ST समाजाच्या बऱ्या खातीर वावुरता जाल्यार राजकीय आरक्षण, आदिवासी भवन आनी हेर मागण्यो कित्याक पुराय जाल्ल्यो ना? गोमंतक गौड मराठा समाजाचो अध्यक्ष विश्वास गावडे विचारता. तुमच्यात हिम्मत आसा जाल्यार गोविंद गावडेन केल्ल्या आरोपांचेर स्पश्टीकरण दियात अशें आव्हानूय तांणी सरकाराक दिलां. 2011 वर्सा ST महामंडळ आणि ST कमिशन स्थापन जाल्ले तेन्ना फाटल्या 6 वर्सांची बाता तुमी खंयच्या आदाराचेर मारतात म्हणूनय विश्वास विचारता. आणि जी आमच्या गोमंतक गौड मराठा समाजाक ज्यो सर्टिफिकेट इश्यू न करच्यो म्हणून ऑर्डर केल्यात आणि अवघे 15 ते 8 दिसां भितर उठायकूच सेम ऑर्डर पास करतात. ह्या हितूंतल्यान कितें आमी सिद्ध करतात की हो सरकार आदिवासी समाजाक भिला. आमचे कार्य जे आसा ते नेटान चालू उरतले.
आणि गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या बांधवाक आणि उठा संघटनेच्या आमचे जे कार्यकर्ते जे आसा उठाचे कार्यकर्ते जे आसा एसटीचे कार्यकर्ते आसात ते तळागाळांतल्यान काम करतले आणि जे जाग्यार आमचे अन्याय जाले जे जाग्यार आमचे फसवणूक जाले चिड्डुबाचे माटोवपाचो प्रयत्न सरकार केल्लो आसा हो प्रत्येकाच्या गांवागांवांत तालुक्यात पंचायती लेवलच्या वाड्या घरान पावतले. 25 मेक जाल्ल्या प्रेरणा दिसाचे कार्यावळी उपरांत घडिल्ल्यो घडणुको विचारात घेतल्यो जाल्यार हे आमच्या रचिल्ले सुडाचे राजकारण आशिल्ल्याचो आरोप एसटी फुडारी प्रकाश वेळीपान केलो. पूण हे खातीर सरकाराक जबाबदार धरपाक तो फाटीफुडें जालो. फुडाराक आपूण भाजपा वांगडा आसतलो की ना तेवूय ताणें स्पश्ट केलें ना. मराठा समाज आणि उठा संघटनेचे घातलेली जी बंधन आसात ती सरकारान ताबडतोब काडची आणि हाका लागून आज जशें आमचे बाब विश्वास गावडेन म्हणले की आमच्या भुरग्यांक एसटी सर्टिफिकेट घेवपा खातीर आज प्रॉब्लेम जाला, बंदी घातला, ती उठोवची. उठा संघटना ही सुद्दां जे आज निर्बंध घातलात ते निर्बंध आमकां मिटींग घेवपाक मेळना, आमकां बॅनर लावपाक मेळना, आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक मेळना. आमचे खूब अशे कॉरस्पॉन्डन्स प्रायम मिनिस्टर लेवल आमचे दिल्ली लेवलाचे आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक जाय आसले. अनेक इश्यू आसात, रिजर्वेशन आसा, बाकीच्यो आसात, जे कितें घडटा ते गव्हर्मेंटान नजरे हाडटले. खंयची संघटना आनी खंयचें ऑर्गनायजेशन आसा? इट्स ओनली ऑर्गनायजेशन वीच इज फायटींग फॉर द कॉज ऑफ द ट्रायबल पीपल. तेव्हा स्टॉप जाल्लें आसा. वी वॉन्ट इट इमिजिएट शूड बी लिफ्टेड डेट बॅन जे घातलो ते. 25 मे साकून सिरीज ऑफ ज्यो घटना जाल्यो ते पळयात. 25 मे आमी उलयले आनी ते फोरम आसले ट्रायबल लोकांचो प्रेरणा दीस. ताणें उलयलें म्हणून किंवा मागीर ताजें निमित्त धरलें की करप्शनाचे आपल्या गव्हर्मेंटाचे उलयलें म्हणून ताका काडलो. काडले नंतर रोखडेच आतां आमचे गेल्ले इलेक्शन चॅलेंज केलें कांय घटकांनी कांय भावांनी. तें ऑगस्ट 2024 आसलें. इन्क्वायरी चलता, ओके, मेक इन्क्वायरी. पण 27 जुनाक त्या गोमंतक गव्हर्मेंट समाजाचे निर्बंध घालता आणि एक आठवड्या भितर 4 जुलैक परत दोनीच हियरिंगांचे अशे कितलीशी पेंडींग आसात. ह्यो 3 घटना कितें सांगता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंडेंवाडो पर्रा वाठारांत ओडिसाच्या कामगाराचो खून केल्ले प्रकरणात म्हापशा पुलिशेन दोगांक ताब्यात घेतल्या. 50 वर्सां पिरायेचो सत्या नबरंगपुरा आणि ताचो 31 वर्सां पिरायेचो चलो थबीर नबरंगपुरा ह्या बापूय पुताक ताब्यात घेतल्या. सोमारा राती बांदकाम सुवातेर ह्या दोगांनी आपल्या वांगड्याचो खून करून घडणुकावेल्यान पळ काडिल्लो. फोंडेंवाडो पर्रा वाठारांत बांदकाम सुवातेर आपल्या साथी कामगाराचो खून करून दोगा कामगारांनी पळ काडिल्लो. सोमारा राती हो खून जाल्लो. ह्या प्रकरणात आतां म्हापसा पुलिशेन बापूय पुताक ताब्यात घेतल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 50 वर्सां पिरायेचो दुबावी सत्या नबरंगपुरा आनी ताचो 31 वर्सां पिरायेचो चलो दुबावी थबीर नगरंगपुरा हाणें 35 वर्सां पिरायेच्या वांगडी कामगाराचो खून केल्लो. ह्या प्रकरणाचो म्हापसा पुलीस तपास करताले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. देववाडा सोल्ला सांखळे वाठारांत आमाड्याचें झाड 2 विजेच्या खांब्यांचेर कोसळिल्ल्यान एका 4 चाकीचें बरेच लुकसाण जालें. ह्या घडणुकेचो परिणाम ह्या वाठारांतल्या विजेच्या पुरवणीचेर जाल्ल्यान थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटात. देखून सगळीं धोकादायक झाडां बेगोबेग ट्रीम करपाची मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली. सिद्धेश्वर देवस्थानचो पुजारी आणि देवळाक तेकोन म्हाजें घर आसा आणि हांव म्हाजी गाडी थंय देवळाक तेकोन लायता म्हाज्या घरा समोर. मातसोसो वारो येयलो आणि एक झाड 2 खांबे वांगडा त्या वाऱ्या वांगडा पडले आणि एक खांबो जो आसा तो म्हाज्या गाडयेर पडलो आणि डॅमेज जाल्या. सगळ्यो ज्यो हें आसा इलेक्ट्रिसिटी जी लायन आसा ती क्लियर करपाक जाय आणि लोकांनी ताका सपोर्ट करपाक जाय. नाल्यार परत नुकसान जायत रावता, सरकारचें बी जाता, लोकांचें बी जाता. आयज देवळा कडेन सिद्धेश्वर देवळा कडेन एक इन्सिडेंट जाल्लो आसा की एक झाड लायनीचेर पडोन एक 2 खांबे मोडलेले आसा
आनी बरी वायट गजाल अशी जाल्ली आसा. आमचे गुरुदास वजे हांची गाडी थंय खामोतेचे गाडयेर पडलेली आसा आनी बरी डॅमेज जाल्ली आसा. तशीच तेंच्या घराक तेकोनूय ती लायन गेल्ली आनी ती लायनूय तेंच्या घरार मातशी अशी पडलेली आसा. पण देवाच्या सिद्धेश्वराच्या पांया कडेन अशें कांय जावंक ना म्हणून कोणाक बरें जालें. आनी खरें एक गोश्ट अशी सांगून दिसता की झाडां जी आसा इलेक्ट्रीक हेका आमी पयली जाल्यार खूब झाडां आसा. हांगा फाटल्यानूय एक व्हडलें झाड आसा. ती जे लायनी कडेन आसा ती ट्रीम करून तरी गव्हर्मेंटान घेवची. म्हणजे गव्हर्मेंट हें करताच पण तेंचे सगळ्याक लक्ष पावना. त्या खातीर हांवूय रिक्वेस्ट करता हांगासर आनिकूय झाड एक आसा तें समज ट्रीम केल्लें तेजो सुद्दां आमकां हें जांभळ आसा ती असली झाडां हाडची न्हू पण ती ट्रीम करून तरी घेवची जेणे करून आमकां ते फुडें बारीक खाणी येवन तेंची जी फळां आसा ती खावंक मेळटली. एकदां जाता कितें अशें की असले इन्सिडेंट जाले की मागीर आमी कांय पळयना ती मुळां सकट हाडटा. तेज्यान परस आमी ती पयलींच प्रिकॉशन्स घेवन ट्रीम करीत जाल्यार म्हाका तरी दिसता की ही झाडांय बरी उरतलीं आनी कोणाक कांय हानी जावची ना. रहिवाशी तसेच कमर्शियल आस्थापनांनी मोठे इन्व्हर्टर तसेच जनरेटर वापरतात. लाईट वता तेन्ना हे इन्व्हर्टर चालू करतात. हाका लागून लायन बंद असताना लेगीत रिव्हर्स करंट पास जाता. ह्या कारणाक लागून लायनमॅनाक शॉक लागता अशें मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलां. देखून जनरेटर वा इन्व्हर्टर बसयतलो जाल्यार वीज खात्याची परवानगी घेवप आता गरजेचें आशिल्ल्याचें मंत्री ढवळीकारान स्पश्ट केलां. लायट वता तेन्ना मोठे इन्व्हर्टर वा जनरेटर वापरतात. हाका लागून लायन बंद आसतना लेगीत रिव्हर्स करंट पास जाता. ह्या कारणाक लागून कांय खेपे लायटीचे दुरुस्ती करतना लायनमॅनाक शॉक लागता. होंडा 70 ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचें काम करतना लायनमॅन चंद्रू गांवकर हाका मरण आयिल्लें. ताचें हें एक मुखेल कारण आशिल्ल्याचें अहवालांतल्यान स्पश्ट जाल्ल्याचें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. हाका लागून आतां जनरेटर वा इन्व्हर्टर बसयतलो जाल्यार वीज खात्याची परवानगी घेवप गरजेचें. कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षे खातीर हें पावल उखल्लां अशें मंत्री ढवळीकारान सांगलें. एकमेकांनी बुटोवपाक जाय. जेन्ना तो यूज करता आनी जेन्ना लायट वता आनी तो यूज जाता तेन्ना जो करंट बॅक वता तो बंद जाता. कोणाक त्रास दिवपा खातीर न्हय आमकां आमच्या स्टाफाची कॅर घेवपाक जाय. की मोठे जनरेटर आनी मोठे इन्वर्टर जे आसतात ते बॅक करंट गेल्या नंतर आमचे लायटमॅन किंवा इलेक्ट्रिशियन जे काम करतात त्यांची सेफ्टी खातीर सर केला नाही. कमर्शियल आहे काय रेजिडेन्शियल सगळें ऑल इरिस्पेक्टीव ऑफ द पर्सन. कोणूय समज हाडटा जाल्यार तांच्यांनी पयलीं परमिशन घेवची पडटा. घेवपाक जाय आनी तांचो स्वीच बसोवपाक करंट बॅक घेवपाक जाय. तरी हें जाल्लो पळय तो लायनमॅन रिपोर्ट येवपाचो आशिल्लो न्हू. तो रिपोर्ट आयला फायंडिंग्स ऑलरेडी दिल्ली आसा तातूंत हो एक पॉयंट आसा बॅक करंट येता. सो ते एक मेन रिजन आशिल्लें तेजें जनरेटराक लागून न्हू बॅक जनरेटर आनी इन्वर्टराक. सो ते इन्सिडंट जाल्लो तेका लागून हो एक मेन रिजन. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा श्वेकार. साश्टीचे एके बायलेक पयशे डबल करपाचे प्रकरण बरेच म्हारग पडले. ह्या बायलेक 2.5 कोटींचो गंडो घाल्ल्यान रायबंदरच्या सायबर गुन्यांव पुलिशेन महाराष्ट्रांतल्या एकल्याक अटक केल्या. संजय चव्हाण अशें ह्या दुबावित्याचें नांव जावन आसा. ह्या प्रकरणात हेर दुबावितांचो सोद सुरू आसा. पळयात पुराय बातमी. राज्यात दिसान दीस सायबर गुन्यांवाची प्रकरणां उक्ताडार येत आसा. कांय दिसा फाटीं मांडोळचे एके बायलेक टेलिग्रामाच्या माध्यमांतल्यान 1.5 लाखाचो गोंडो घातिल्लो. उपरांत सांखळेचे एके बायलेची ऑनलायन फसवणूक करून 40,000चो गोंडो घातिल्लो. जाल्यार शिरोडा वाठारांत एकल्याक सुमार 3.5 लाखांचो गोंडो घालपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. ही प्रकरणां ताजी आसतनाच आतां रायबंदराच्या सायबर गुन्यांव पुलिशेन मोठी कारवाय करून सुमार 2.5 कोटीची फटवणूक केल्ल्या प्रकरणात महाराष्ट्रांतल्या संजय चव्हाण ह्या दुबाविताक अटक केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण संजय चव्हाण ह्या दुबावितान साश्टीच्या एके बायलेक पयशे डबल करता सांगून ऑनलायन इन्व्हेस्टमेंट करपाक लायिल्ले. उपरांत हे बायलेक वाडटा 2.5 कोटी वेगवेगळ्या बँक खात्यांनी ट्रान्स्फर करपाक लायिल्ले. हे विशीं संबंदीत बायलेन कागाळ केल्ली. उपरांत चवकशे वेळार चव्हाण हाच्या बँक खात्यांत ह्या बायलेन सुमार 13 लाख ट्रान्स्फर केल्ल्याची म्हायती मेळिल्ल्यान पुलिशेन चव्हाण हाका अटक केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंय सायबर पुलिसाक एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड स्कॅम गोंय सायबर पुलिसान क्रॅक केल्लो आसा आनी हितून एक साश्टीचे एका बायलेक सुमार 2 करोड 45 लाख रुपयांची टोपी घातलेल्याक काल गोंय सायबर पुलिसान एकल्याक अटक केल्ली आसा. आनी त्या बायलेक तेणी इन्वेस्टमेंट करता म्हणून इन्वेस्टमेंट करपाची एक लालच दिवन एक व्हॉट्सॅप ग्रुपार ॲड केली आनी त्या व्हॉट्सॅप ग्रुपार ॲड करून तांकां तुमचे पयशे डबल
जातले, तुमकां प्रॉफीट मेळटलें अशें सांगून तांकां लालच दिलो. आनी त्याच बरोबर त्या बायलेन 2,45,00,000 सुमार तेंचे वेगवेगळे अकाउंटाचेर तेणें सगळे तेंचे जे पयशे आसात ते घातले. तितून भितर हो जो आरोपी जो सापडलेलो आसा तेजे अकाउंटार सुमार 13.5 लाख सुमार ते बायलेचे पावलेले. सो त्या सुत्राचेर तो जो आरोपी आसा तो सापडलो. हितून जी चौकशी आसा ती गोंय सायबर पुलीस करता. आनीक हितून एक गोंय सायबर पुलिसान एक मेसेजूय अशी दिल्ली आसा की अशे जे इन्वेस्टमेंट जे स्कॅम जातात, अशे जे तुमकां कोणी वॉट्सॅप ग्रुपान बीन ॲड करतात जाल्यार तांकां पयलीं पयशे दिवचे पयलीं आपूण सतर्क रावपाक जाय. आनी त्याच बरोबर अशें कोणा कडेन स्कॅम बीन जालो जाल्यार सायबर क्रायमाक तुमी कंप्लेन करपाक जाय. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आता महत्वाची खबर. पहिली डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आणि ॲथलेटिक स्टेडियम हे दोनूय ताळगाव पठारात पडटाले. मात आतापासून हे दोनूय स्टेडियम सांताक्रूज वाठारात येतले अशी सगळ्यांनी दखल घेवची अशी माहिती पंच डॉमिनिक पेरेरा आणि थळावो गणेश सोळणकर हांणी दिली. या संदर्भात खेळा खात्याक नाम बदलपाची मागणी करपी पत्रूय बरयल्ले, जाचो फाटल्या एका वर्सा सावन फाटपुरावो घेवन निमणे आमकां यश मेळिल्ल्याचें तांणी सांगलें. एक वर्स पयलीं आमी एक एप्लिकेशन केलेलें स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीक की बाबा सांताक्रूजान जे स्टेडियम आहा दोनूय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आनी एथलेटीक स्टेडियम जो आमच्या एरियान आहा ती दुसऱ्या विलेजीची ना आसली, ती रेक्टिफाय करची आनी रेक्टिफाय करून ते सांताक्रूज घालचें म्हणून आसलें. तो लास्ट आमी ऑगस्टान घाल्लेलें एप्लिकेशन. तें एप्लिकेशन आमी फॉलोअप करून एप्रिलान तें एप्लिकेशन मामलादार ऑफिसान गेलें रिपोर्टाक. तो तालाटीचो रिपोर्ट आनी मामलादार रिपोर्ट येवन एप्रिलान. एंड आय एम प्लीज टू इन्फॉर्म दॅट आयज म्हाका दिसता सर्क्युलर हेणें आमच्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन सर्क्युलर काडला नेम चेंजिंग ऑफ द एड्रेस. दीस प्लेस विल बी नोन एज सांताक्रूज गोवा. सो दीस प्लेस श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, गोवा युनिवर्सिटी कॅम्पस, तालिगांव प्लॅटो, सांताक्रूज गोवा. सो हे तो बोर्ड पळोवंक शकता पळय थिंगा तालिगांव आसलें, पूण हो आयज आमकां आमच्या कालाफुरच्या लोकांक एक बरो खुशेचो दीस. इट इज एन अचिवमेंट फॉर द विलेज ऑफ सांताक्रूज. सो वी विल बी ऑन द वर्ल्ड मॅप बिकॉज बरे स्टेडियम जे आमच्या एरियान आसले ते दुसऱ्या विलेजचे नार आसले. पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर गोंय सरकारान फाटल्या 5 वर्सांत शाळा आनी देवळांच्या 100 मीटर अंतराचेर सुमार 210 सोऱ्याच्या दुकानांक परवाने दिल्यात. तशेंच ह्याच काळात अबकारी खात्यान 184 जाणांचे अर्ज भायर मारिल्ल्याचे सुत्रांकडल्यान कळटा. पळयात पुराय बातमी. अबकारी कायद्या प्रमाण शाळा तहेत देवळाच्या 100 मीटर अंतराचेर सोऱ्याची दुकानां घालपाक परवानगी दिवपाक मेळना. मात शाळा आनी देवळां लागसर खुबशीं पर्यटन स्थळां आसात. ह्या स्थळांकडे पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर सरकारान चडांत चड सोऱ्याच्या दुकानांक परवाने दिलात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार देवूळ आनी शाळेच्या लागीं आशिल्ल्या सोऱ्यांच्या दुकानाच्या परवान्याच्या नूतनीकरणा खातीर दुप्पटीन शुल्क घेतला. दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार शाळा आनी देवळाच्या लागीं आशिल्ल्या सोऱ्याच्या दुकानांचो विद्यार्थी, शिक्षक आनी देवळान येवपी भाविकांचेर वायट परिणाम जावं येता. मजगतीं हायवे कुशीक सरकारान बेकायदेशीरपणान सोऱ्याचे परवाने दीस सुटला. तुम्ही सगळे जाणा आसतले शाळा आनी देवूळ हेच्या 100 मीटर रेडियसाच्या भितर जे होलसेल सोऱ्याचे जे लायसन आसा ते दिवपाक मेळना. पूण फाटले 5 वर्सांत टोटल 210 अशी लायसनां आसात जी शाळा आनीक जे देवूळ आसा तेजे रेडियसान भितर एक्सायज डिपार्टमेंटान दिल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर 184 एप्लिकेशनां जे शाळा आनीक देवूळ हेचे भितर लायसनाक येयल्ली म्हणून ती फेटाळलेली आसात. आनीक हितून भितर जी भायर वडयल्ली जी एप्लिकेशन आसात ती 2020-21 8 एप्लिकेशन भायर वडयली. तशीच 21-22 33 एप्लिकेशन भायर वडयली. 22-23 42 एप्लिकेशन भायर वडयली. तशीच 23-24 52 एप्लिकेशन भायर वडयली. 24-25 म्हणजे फाटले
जे फायनान्शियल इयर आशिल्ले तितून 49 एप्लिकेशनां भायर उडयलीं. तशीच ज्या तालुक्यांनी तालुका वायज समज आमी पळोवपाक गेले ज्या तालुक्यांनी तुमकां सांगलें तशें 210 जी लायसनां ऑलरेडी मेळिल्लीं आसात जाल्यार ते समज तालुका वायज ब्रेक पळोवपाक गेले जाल्यार सगळ्यांत चड बार्देस तालुक्यान 43 जे लायसनां आसात ती मेळिल्लीं आसात. तशेंच पेडणे तालुक्यान 22 मेळिल्लीं आसात. तशेंच बिचोले तालुक्यान 14, तिसवाडी तालुक्यान 28, फोंडें तालुक्यान 26 मेळ्ळ्यात. तशेंच काणकोणा 16 मेळ्ळ्यात, सांग्यार 13 मेळ्ळ्यात, साश्टी 18 मेळ्ळ्यात, तशेंच मुरगांव 27 मेळ्ळ्यात. सो टोटल ही 210 जी लायसनां आसात 3 लायसनां शाळा आनी देवूळ हेच्या 100 मिटराच्या रेडियसाचे भितर दिल्लीं आसात. जाल्यार हो जो कायदो आसा तो एक्सायज डिपार्टमेंटाचो कायदो आसा पूण एक्सायज डिपार्टमेंटानूच खंय तरी हो कायदो भंग केला काय असोय प्रश्न येता. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. केपें सांगे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळा उपरांत आता सावड्डे गणेशोत्सव मंडळाची कोट्यांची लॉटरी इनामां. पोरू वर्सा तांणी सुरू केल्ली हे इनामांचें अंदूचें दुसरें वर्स. अंदू वर्सा लॉटरीचें पयलें इनाम ऑडी Q3 हो टॉप मॉडेल. केपें सांगे उपरांत आतां सावड्डे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाची कोट्यांची लॉटरी इनामां. पयलें इनाम आसा ऑडीचो ऑडी Q3 टॉप मॉडेल. दुसरें इनाम थार, तिसरें क्रेटा कार. ऑडी Q3 ते टाटा टियागो मेरेन अशीं पयलीं 10 इनामां दवरल्यात. 10 दुचाक्यो. आयतारा जाल्ले खाशे सुवाळ्यात हे लॉटरींचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार माचयेर भाजपा फुडारी संकेत आर्सेकर, ZP सुवर्णा तेंडुलकर, पंच सिद्धी प्रभू पाउस्कर, सावड्डेची सरपंच चिन्मयी नायक माचयेर हजर आशिल्ली. जो समाज आसा जी संस्कृताय आसा ती मुखार व्हरपाक आमचे अशे मंडळाचे जे संस्कृती जे कार्यक्रम घेता जावं जे मंडळाचे जे आमचे ल्हान भुरग्यां खातीर आमी कार्यक्रम घेता ते बरे भशेन करता आनी वर्सान वर्स पळयता तेंचे कार्य जे अशें मुखार व्हरता आनी भुरग्यांक एक स्टेज दिता परफॉर्मन्स करपा तेंचो. त्या खातीर हांव सगळे मंडळाचे सगळ्यांक अभिनंदन करता. तशेंच तुमचें कार्य हें मुखार मेसेज व्हरचें. आयज 48 वर्साक आयज सेकंड टायम तुमी एक बरो लॉटरी ड्रॉ ओपन केल्लो आसा आनी तितून ऑडी ह्या संकेतान आमचे सांगिल्ले प्रमाणे ऑडी सगळ्यांचेर लक्ष ऑडीचेर आसा. कित्याक स्टार्टींग फर्स्ट प्रायज कितें आसता आमी सदां पळयता आनी ह्या फावटी दिसता मंडळान खूब बरें काम केल्लें आसा. त्या खातीर खंय तरी तांकांय प्रोत्साहन मेळ्ळें आसा. गोंया भितर आतां आफ्टर केपें आय फील सार्वजनीक गणेशोत्सवची लॉटरी सगळी कडेन आतां फामाद जाल्ली आसा आनी पिपल आर वेटिंग. सो म्हाका दिसता की इट वील टेक मच टायम. रोखडीच ही सगळी कुपनां सोंपतलीं हातून म्हाका कांयच दुबाव दिसना. इतले प्रत्येकान हांगा पोरूच्यान जो प्रयत्न चालू दवरला जो तेंच्यांनी मिडिया प्रचार धरून हो कार्यक्रम बरो कसो जातलो सर्ती चडांत चड कशी करतल्यो हो जर तेंच्यांनी प्रयत्न केला परत तोखणाय करपा सारको आतां. हेच्या फुडें सुद्दां सावड्डे गांवचो विकास करपा खातीर जे आमी फुडें सरतले तेजी केंद्र हे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आसतलें. म्हाका बऱ्यो ज्यो सर्ती ज्यो आसा त्यो ह्याच सायडीन पळोवपाक मेळटा म्हणून. आनी खरेंच पळोवपाक गेल्यार जाल्यार केपेच्यो सर्ती आसतल्यो सांगेच्यो सर्ती आसतल्यो ह्यो घेवपाक अशी लूट पडटाली. म्हाका दिसता रातचे येवन लोक न्हिदतात आनी त्याच प्रमाणे आमच्या ह्या मंडळान हें बरें काम सुरू केलां त्या बद्दल म्हाका खरें म्हणजे जाल्यार अभिमान दिसता. कारण ज्या प्रमाणे केपें आनी सांग्यार लॉटरीच्या म्हणजे हेका जे हें आसा तशेंच आमच्या ह्या कुपनां खातीर लोकांक फोन येता हें आयकून खूब बरें दिसलें. पयलीं केपें उपरांत सांगे आनी आतां सावड्डे. मायनिंग बंद आसून लेगीत दक्षिणेंतल्या खाणपट्ट्यांतली सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळांची अर्थीक उलाढाल वाडत आसा. मंडळांच्या ह्या कोट्यांच्या लॉटरी इनामां फाटलें अर्थीक गणित कितें होच सगळ्यांक प्रस्न. ब्युरो वांगडा गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर ख्रिस्तानंद पेडणेकर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ
बॉस को नहीं प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.